माझे नाव सलीम शेख, ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी युनिटी एसोसिएशनाचो हांव प्रेसिडेंट. आतां एक मिडियाचेर आमी येवपाचें कारण कितें म्हणल्यार आतां कितें जालें म्हणल्यार कोस्टल बेल्ट जावं आनी खंय जावं आमच्या टॅक्सीकार भावाक न्हू खूब ते सदोणी चालू आशिल्ली. सो तेजे लागून आमी पयलीं सरकारा कडेन मागणी केल्ली. सो सरकारान चड कांय अशें एक्शन अशें घेवंक नाशिल्लें. सो आतां तेजे उपरांत आमी खूब फाटी पुलीस स्टेशनार गेले आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन गेले आनी खंय खंय गेले आमी कोणा कडेन DYSP जावं कलेक्टरा कडेन जावं सगळे कडेन आमी वचून येयले म्हणटरी आतां आमकां अशें दिसता की आमची जी कितें प्रॉब्लम आशिल्ली न्हू ती 75% आमची सॉल्व जाल्ली आसा. आनी तेजे उपरांत आतां एक 26 जानेवारी रिपब्लीक डे त्या दिसा आमी एक इव्हेंट सादर केलो हांगा मडगांव. सो तेजे लागून एक स्पेशल तुमकां एक म्हणपाक लागून आमी मिडिया मुखार आयला. आनी आतां 2 उतर कितें आसता आमचे रियाज भाई सांगतले. धन्यवाद करता. तुम्ही आमकां खूब सपोर्ट केला हेजे पयलीं बी. आनी गेले केन्ना जालें तुमचें एसोसिएशन केन्ना फॉर्म जालें? ऑक्टोबराक फॉर्म केला आमी. ऑक्टोबराक आमी एसोसिएशन रजिस्टर केला आनी ओपनिंग केला. हांगासर फंक्शन केल्लो बाब आमगेलो मोविन गुदिनो दिगंबर कामत चीफ गेस्ट आशिल्लो हांगासर. आनी तेंचे कडेन सुद्दां आमी आमची मागणी दवरलेली की दिगंबरान आमकां खूब सपोर्ट केलो. हांव सगळ्यांत पयलीं दिगंबराक धन्यवाद करता. कित्याक तेणें कलेक्टराक फोन केलो, SPक फोन केलो, DYSPक फोन केलो. जें कितें कोस्टल बेल्टाचेर चल्लां पळय न्ही, जे त्रास करता पळय आमचे टॅक्सीवाल्यांक तें जावचें न्ही. आयज आमचे गोंया भितर नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा भितर मॅक्झिमम 500 मेंबर जाल्यार रजिस्टर जाल्ले आसा आमगेले. आनी हांव हे एसोसिएशनाचो एडवायझर. हे प्रमाणे हांव इतलें सांगपाक सोदतां सगळ्यांक जितले आमगे गोंया भितर टॅक्सीकार आसा सगळे आमगेले भाव सगळे आमी मेळून काम करतले. पूण दुसरी गजाल हांव सगळे मिनिस्टराक आनी CMाक आमगे चड करून आमगेले गोंयचे CM प्रमोद सावंत जे आमगेले गोंयचे CM तेंचे कडेन हांव चड रिक्वेस्ट करता की हेजेर एक लक्ष घालून चडांत चड आमकां हेंच्यांनी सपोर्ट करचो. आनी जें कितें चल्लां पळय न्ही तें बंद जावचें. दादागिरी आनी लफडे बी चलता पळय न्ही तें बंद जावचें. कित्याक सगळे जितले पळय ड्रायव्हर आसा हे सगळे पोटा लागून करता. आनी लोकांनी लोन काडलेले आसा, घाणान दवरून लोन काडला, गाडयो काडला. तांकां हें आडयता पळय न्ही हें रॉंग. आनी दुसरें म्हणजे हायकोर्टाचो सुद्दां ऑर्डर आसा आमचे कडेन कोणाकूच कोणाचें हात लावपा जायना. तरी आसतना हें आमकां खंय ना खंय कोस्टल बेल्टाचे त्रास करता. आमकां पुलिसीन फूल सपोर्ट केल्ले आसा. जायते फावटी आमी कंप्लेन केला, तांकां अरेस्ट केल्लो आहा पुलिसीन. आनी सगळ्यांक पयलीं हांव पुलिसीक बी धन्यवाद करता कित्याक हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. आनी आमचो दामू बाब जो अध्यक्ष आसा आमी तेजे कडेन वयतले आतां आनी तेजे कडेन बी उलयतले. इतलें सांगून हांव गेलें. थँक्यू म्हणटा. आनी तुमकां मोपाय कितें थोडे इश्यू आसा न्हू मोपा एअरपोर्टाचेर पिकअप बी करपाक? मोपाक तशें आमकां प्रॉब्लम कांय ना. पूण कितें आसा जे कोण पळय टॅक्सीकार कोणा कडेन बॅज ना, कोणा कडेन लायसन्स ना तांकां पुलीस धरता. तेजे भितर आमी कोण इन्वॉल्व जावपा ना. कित्याक ते आपली ड्युटी सारकी करता पुलीस. हें आमी चिंतपा जाय की आमचे कडेन बॅज ना जाल्यार आमी गाडी चलोवपा जायना. आमी कायद्यान आमचें काम करपा जाय. जो मनीस आमचो मेंबर कायद्या भायर वचत आमी तेज्या बरोबर रावपा ना आनी ताका आमी सपोर्ट करपा ना. हें आमी इतलें. आनी दुसरी गजाल हांव हें सांगपाक सोदतां आमी खंयचे कोस्टल बेल्टाचेर इश्टाण्याचेर वचून भाडें मारना. आमकां डायरेक्ट ऑनलायन आमगेली वेबसायट आसा. आमकां डायरेक्ट ऑनलायन भाडें येता आनी आमी थंय धाडटा. आनी दुसरें म्हणजे आमगेले हे एसोसिएशन आसा तो ट्युरिस्ट टॅक्सीचो, फक्त ट्युरिस्ट टॅक्सी. कितले मेंबर्स आसा तुमच्या एसोसिएशनांत? मॅक्झिमम 500 आसा आमगेले ऑल गोवा. ऑल गोवाचे. हय.